नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पक्षविरोधी कारवाये वेल्यान आमदार दिगंबर मायकल आड अमित पाटकरान घाल्ली अपात्रता याचिका सभापतीन मारली भायर। दोगूय काँग्रेसीन आसतना घाल्ली याचिका। अदानी अंबानी फाटल्यान ईडी सीबीआय लावन चौकशेक मोदी भिता राहुल गांधीचो प्रश्न। टेम्पोनी पैसे उखलपाचो घडये मोदीचो स्वताचो अनुभव राहुल गांधीची जाप। भारतीयांच्या कातीच्या कोराचेर वादग्रस्त वक्तव्य राहुलाचो सल्लागार सॅम पित्रोद आनी काँग्रेसीचे आंगलट। पित्रोदाचो ओव्हरसीज इंडिया काँग्रेसीचो मुखेली म्हूण राजीनामो। बीजेपी आक्रमक। काँग्रेस बीजेपी मागता धर्मांचेर मता। धर्म खतरे में है म्हूण भय घालून प्रचार। आरजी मनोज म्हणटा उमेदवारी फाटी घेवंक येताल्यो ऑफरी। आरजी कॉम्प्रोमाइज करपाचे ना। सावयवेरेचो शेतकार संजय पाटीलाक शेती बागायतीन कल्पकते खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून पद्मश्री। तळपाक बोगदो मारून उदक हाडून वसयले कुळागर। पणजे स्मार्ट सिटीचे काम ऑन ट्रॅक 31 मे आदी पुराय। सीईओ संजितान घेतली रिव्ह्यू बसका। कंत्राटदारांक मुजती विशीं अलर्ट। काम तडीक। एकादे सप्तक फाटी फुडें जाय। गोंयाक वेडिंग डेस्टिनेशन प्रमोट केल्यार टुरिस्टांचो आंकडो वाडटलो। साउंड प्रूफिंग आशिल्ल्या सुवातांनी रातचे 10 उपरांत म्युझिकाक हरकत ना। टीटीएजीचो येवकार। हिंदूंची लोकसंख्या देंवता अल्पसंख्यांक वाडटा। 65 वर्सांत हिंदू लोकसंख्या 7.8% देंवली। मुस्लिम 43.15%, क्रिस्तांव 5.38% वाडले। आर्थीक सल्लागार मंडळाचो रिपोर्ट। आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसाचे 300 मायल स्टाफ अकस्मात सामूहिक लिवेर। 150 फ्लायटी रद्द। 30 कॅबिन क्रू वडयले काडून। प्रकरण निस्तारूंक सरकाराची मध्यस्थी। खबरो विस्तारान। पक्षविरोधी कारवाय म्हूण आमदार दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो आड काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान घाल्ली अपात्रता याचिका सभापतीन भायर मारली। काँग्रेसीन आसतना दिगंबर आणि मायकल पक्षविरोधी वागले म्हूण प्रदेश अध्यक्ष पाटकरान अपात्रता याचिका घाल्ली। एके याचिकेचो निकाल 8 जाणां आड घाल्ली याचिका अजून आसा। See, the result was expected. कित्याक स्पीकर हो बीजेपी सरकाराच्या बेसाचेर काम करता। ताजे लिगल रेमेडीज आमचे लॉयर आर इवॅल्युएटिंग वॉट इज टू बी डन। पूण आतां म्हजी मागणी आसा आनी वी डिमांड टू द स्पीकर दॅट जी दुसरें पिटिशन आमी फायल केल्लें दॅट इज ऑन दॅट 8 पीपल हू हॅव एक्चुअली डिफेक्टेड। हें पिटिशन आमी डिफेक्ट जावच्या पयलीं फायल केल्लें की अशें अशें ते मुवमेंट करता हांकां डिस्क्वॉलिफाय करचें। ताजे उपरांत सप्टेंबरान ते एक्चुअली गेले 8 जाण। सो तें पिटिशन आतां स्पीकरान ताबडतोब फाल्यांच्यान ताजें हियरींग चालू करचें। ताणें हायकोर्टाक एफिडेवीट दिल्लें की हें पिटिशन डिसायड जातकीच ती आपूण घेता। तेजो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वीच सेज दॅट विदीन 90 days ही हॅज टू डिसायड ऑन दॅट मॅटर। सो फाल्यांच्यान ताणें तें चालू करचें आनी विदीन 90 days ही हॅज टू डिसायड ऑन दोज 8 पीपल। नाव इफ ही फेल्स हियर to decide within 90 days, we will take the legal remedies against that. अदानी अंबानी वेल्यान प्रधानमंत्री मोदीचो थोमणो राहुलाक कोत्र गेलो। टेम्पोनी पैसे उखलपाचो प्रधानमंत्र्याचो घडये स्वताचो अणभव आसुये। अदानी अंबानी फाटल्यान ईडी सीबीआय लावन चौकशी करूंक मोदी भिता काय म्हूण राहुल गांधीचो प्रश्न। वेंचणुके वेळार राहुल गांधी अदानी अंबानीचेर उलोवपाचो अकस्मात बंद जालो म्हूण प्रधानमंत्र्यान बाण मारिल्लो। 5 उद्योगपती
पांच उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। राहुल गांधीचो लागींचो सल्लागार सॅम पित्रोदान भारतीयांच्या कातीच्या कोरावेल्यान केल्ले वादग्रस्त वक्तव्य पित्रोद आनी काँग्रेसीचे आंगलट। 24 वरां भितर पित्रोदान ओव्हरसीज काँग्रेसीचे मुखेलपण सोडले। काती आनी कोरावेल्यान भारतीयांमदीं फूट घालपाची काँग्रेस मानसिकता म्हूण बीजेपी आक्रमक। पित्रोदाक खंय काँग्रेसींतल्यानूच काडचो। जे काँग्रेस पार्टीचो लिडर म्हणटा राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही जी आपल्याक लिडर म्हणटा, आनी आयज जेन्ना ही काँग्रेस पार्टी हे फुडें घेवन वयता एज अ लिडर म्हणून, आनी तेंचोच जो सल्लागार आसा सॅम पित्रोदा, आनी जो राहुल गांधी सदांच म्हणटा तो आपलो मेंटर म्हणून, आयज खूब वायट दिसता। कित्याक आयज खंय तरी आमच्या देशा भितर डिफरन्सीस क्रिएट करपाक लागून आमच्या लोकांच्या मदीं मायंडान जे रॉंग विचार घालपाचो प्रयत्न चालू आसा, ही खरेंच वायट गजाल आसा। आयज जो स्टेटमेंट सॅम पित्रोदान केला, जो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चेअरमॅन आसा ओवरसीज काँग्रेसीचो, जे तेणेन आमच्या देशा बाबतीन उलयत येयलेलो आसा, आयज राहुल गांधीक विचारपाक सोदता हांव, हो खरोच हो तुजो मेंटर? हो तुजो मेंटर जाल्यार तुजी सुद्दां मेंटेलिटी तशीच आसा? आयज जो मनीस जो स्टेटमेंट करता, जो विचार करनासतना, आनी आयज तो तुमच्या फॅमिलीचो खंय तरी सल्लागार, तो मागीर सोनिया गांधीचो जावं या राहुल गांधीचो जावं या काँग्रेस पार्टीचो, आयज त्या मेंटेलिटीचेर धर आमी हो देश फुडें व्हरूंक शकता तेज्या विचाराचेर। आयज खंय तरी देश आमचो जो आसा तो खंय तरी डिवायड एंड रूल करपाचो हो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा। हें पयलीं तुमकां खबर आसा, पयलीं काँग्रेसीन खूब ट्राय केले हो देश डिवायड करपाक जातीचेर, कास्टाचेर। तेज्या उपरांत तेंच्यांनी ट्राय केले हो आमचो देश, भारत देश डिवायड करपाक नॉर्थ एंड सावथ म्हणून, उत्तर आनी दक्षिण ह्या बेसिसाचेर ट्राय केले। आनी आतां परत असो स्टेटमेंट केला आनी परत अशी तेंची विचार आसा की हो देश जो आसा तो डिवायड करपाक सोदता ते आमच्या स्किनाच्या कलराचेर। म्हणजे राम मंदिर जेन्ना पयलीं बांदपाची सुरवात जाली तेन्ना ताजो कॉमेंट कित्याक जाय मंदिरां काय म्हणून भारतांत, मंदिरां कित्याक बांदपाक जाय, अशा प्रकारचे वक्तव्य ताणें केलें।
पुलवामाचो जेन्ना अटॅक जालो आनी ताजे नंतर तुमकां खबर आसा 2019 बालाकोट एअर स्ट्रायक जालो, म्हणजे पाकिस्तानाच्या टेररिस्ट कॅम्पाचेर भारतीय एअरफोर्सान हल्लो केलो. तेन्ना ताणें हें केलें, खरोच हो हल्लो जाला काय कितें, म्हणजे भारतीय जे सैन्य आसा ताच्या कॅपेबिलिटीचेर ह्या मनशान शंका उत्पन्न केली. काँग्रेस बीजेपीन फक्त जाती धर्माचेर लोकसभेची वेंचणूक लढयली. धर्म खत्रे में है म्हूण भंय घालून लोकांकडच्यान मतां मागली. आरजीपी मनोज परब उलयलो. लोकसभेची उमेदवारी फाटीं घेवंक खंय आरजी कितल्योश्योच ऑफरी आयिल्ल्यो, मात आरजीपीन कॉम्प्रोमायज करुना, फुडेंय करचें ना. आरजी पक्ष खंय गोंयकारांचो. आमकां भरपूरशे ऑफरी येयले कॉम्प्रोमायज करपाक, भरपूरशे फंडाचे ऑफरी येयले आनी आमकां बॅकआउट जावपाचे ऑफरी येयले, सगळे तरेचे ऑफरी आमकां येयले. बट सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही बॅकआउट जावपाक जन्माक येवंक ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही गोंयकारांचे मुद्दे एसेंब्लीन रेज करपाक, गोंयकारांचे मुद्दे पार्लिमेंटान रेज करपाक आनी गोंयकारांचो आवाज जावपाक. जे गोंयकारांक आयज आवाज ना, जे गोंयकार आयज वॉयसलेस आसा, हेल्पलेस आसा, तांकां वॉयस दिवपाक, तांकां आवाज दिवपाक ह्या पार्टीची स्थापना जाल्लेली आसा आनी ती तशीच उरतली. फाल्यां कोणें कितलोय प्रेशर घातलो म्हणून आमी बॅकआउट जावचे ना, नाल्यार आमी कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. कित्याक इतलीं वर्सां गोंयांत फक्त कॉम्प्रोमायजाचें राजकारण पळयलां. आमी हेच्या पयलीं गोंयांत इलेक्शनां पळयताले, हांगा गोंयांत जीं इलेक्शनां आसतालीं हितून रिलिजनाचो वापर जायनासलो. पण आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयांत तो ट्रेंड चालू जावपाक लागला. हांगा रिलिजन खत्रे में है म्हणून हांगा वोटींग सद्या मागतात. रिलिजन खत्रे में है म्हणून हांगा कॅम्पेन जाता. हांगा डेमोक्रेसी थंय उरली, कॉन्स्टिट्युशनूय थंय उरलें. हांगा रिलिजनाच्या नांवाचेर वोटर्सांक इन्फ्लुएन्स करपाचें काम ह्या इलेक्शनाक जालें. ते बीजेपीनूय केलें, ते काँग्रेसीनूय केलें. हो डायरेक्ट आमचो आरोप आहा. एज अ गोंयकार म्हणून इलेक्शन कंटेस्ट करपाक तेंच्या कडेन जालें ना, जावं ती बीजेपी ना जाल्यार ती काँग्रेस. ह्या दोगां कडेन गोंयकारांच्या मुद्द्यांचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जावंक ना. ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन म्हादयचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जावंक ना. ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन गोंयांत जे आयज मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता, जे स्लम्स जाता, ड्युअल वोटींग कार्ड्स जाता, गोंयचे जमनी काबार जाता, गोंयचे जागे काबार जाता, गोंयचें अस्तित्व काबार जाता, हेचेर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जावंक ना. बीजेपीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार 1 लाखाचे आघाडीन जिखता म्हूण मुख्यमंत्री नेटान सांगता. जिखलो ना जाल्यार ताणें मुख्यमंत्री पदाचो राजिनामो दिवचो. आपाचो फुडारी अमित पालेकाराचें आव्हान. हे फावट मुख्यमंत्री खंय भिला, ताका लागून गांवांनी वचून प्रचार. इंडिया आघाडी 2027 मेरेन अशी उरतली, आपाच्या पालेकाराचो दावो. ह्या फावट गोंयचो चीफ मिनिस्टर पयले फावटी आडी अडगळीन गेलो गोंयच्या, ज्या जाग्यार तो केन्ना पावनाशिल्लो, कारण इंडिया अलायन्साचो भंय दिशिल्लो. फर्स्ट टायम अशा जाग्यांचेर पावलो की ज्या जाग्यार ताणें केन्ना पावलूय दवरूं नाशिल्ले, इन्क्लुडींग मोतीनगर, जशें आमचे वर्किंग प्रेसिडेंटान म्हणलां तशें जर्सन बाबान. रातचोय भोंवतालो, कदाचित रातचो भंय भोंवता आसतना भिलाबी आसतलो. आमी म्हणटाले केन्ना ल्हानपणान की रातचे भोंवता आसतना दचकता म्हणून. तशी परिस्थिती चीफ मिनिस्टराची जाले आसूं, कारण जे स्टेटमेंट ताणें काल केले, दोज स्टेटमेंट्स आर एक्झॅक्टली आयरनिकल टू द कॅम्पेन दॅट दे फॉलोड. तो म्हणटा की इंडिया अलायन्सान रिलिजियस आनी कास्ट बेजिसाचेर वोट मागपाचो प्रयत्न केलो. अरे तो तुमचो जन्मसिद्ध अधिकार म्हणून तुमी ते करत आसता. गोंयचे विशय आमी गोंयकार म्हणून, नॉट जस्ट आम आदमी पार्टी, पण इंडिया अलायन्साचे जे घटक आसा तांची मैत्री फाटल्या 3-4 म्हयन्यांनी इतली घनिश्ट जाल्या, ताजो भंय तुमकां दिसपाक लागला. म्हणून फर्स्ट टायम चीफ मिनिस्टर मोतीडोंगरारय गेलो. फर्स्ट टायम चीफ मिनिस्टर अशा जाग्यांचेर गेलो ज्या जाग्यार चीफ मिनिस्टरान केन्ना पांय धरूं नाशिल्ले. आनी तांकां आतां कळ्ळाय आसतलें की खंय घाण पसरल्या, खंय प्लास्टीक कचरो आसा आनी खंय रस्ते इतले बाड जाला म्हणून. आनी इतल्या लोकांनी तांकां प्रश्नूय केलो. सो आज म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा की गोंयकार
आज हुशार जाला. चॅलेंज केला चीफ मिनिस्टराक परत करता. चीफ मिनिस्टरान काल एक स्टेटमेंट केला की नॉर्थ गोवान 20वी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ते लीड आसतले म्हणून. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हो स्टेटमेंट केला जाल्यार ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी आनी इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. आय मे पुट अ चॅलेंज टू हिम की ताणें आज एक स्टेटमेंट करचो की ही लीड जर मेळना 20 हातून जाल्यार ही वील रिजायन ऑन हिज ओन बिकॉज इट शोज हिज फेल्युअर and it shows that he is used to making false and fake statements. अशें जालें न्ही. जशें 400 पार म्हणटा न्ही आमी म्हणिल्ले ते पोके फार म्हणून तसो पोको फार जालो न्ही. ना जाल्यार चीफ मिनिस्टर शूड हॅव द गट्स टू से आय विल रिजायन इफ वी डोंट टेक लीड इन 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इन गोवा. स्मार्ट सिटीचो CEO संजितान पणजी स्मार्ट सिटी विशीं कंत्राटदार आनी जाळवणदारांक बरोबर घेवन रिव्ह्यू बसका घेतली. कंत्राटदारांक 31 मेचे मुजती विशीं याद करून अलर्ट दिला. संजीत म्हणटा स्मार्ट सिटीचें काम ऑन ट्रॅक. 31 मे मेरेन रस्ते फुटपाथ पुराय करपाक कंत्राटदारांक सांगला. काम पुराय जातलेच, एखादे सप्तक फाटीं फुडें जायत. We have measured the progress which we have done, the challenges which are there on site. It is a huge challenge to complete the project. Certain aspects which come on a day-to-day basis, like high water table, then there are certain issues where we cannot work due to traffic during the day. Night work is happening, but more or less we are on track and we should be able to complete the road stretches by the 31st of May. Also minus here and there a couple of days, but we should be able to. We are targeting opening the roads on 31st of May. It may, in certain cases, curing is there. Curing time is there for concrete roads. We keep normally curing for 15 days the roads. So we will see some curing aspects may go on. Now, हे आमकां एक IMDचो रिपोर्ट आयिल्लो आसा. 11, 12, 13 तारखेर पावस प्रेडिक्ट केल्लो आसा. आमचें जें काम आहा तें मातशें फाटीं उरता पावसा खातीर. Especially concreting and all has to be totally stopped during the rain. But I'm positive. I feel that major of the work completion by 31st in Central Panchi would be done. The drop is 3%. 68% odd was this year's voting. In 2019, it was 71%. There is a 3% drop. But how they are attributing this 3% drop to smart city work, I don't know. This is $1 million question to me also. But there are various other factors. Other factors also should be considered. There are school holidays, vacations. Here there are central government employees, outstation employees, bank employees. People go home. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घरा घरांनी पंचामृता. सावय वेरेचो शेतकार संजय पाटीलाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून पद्मश्री पुरस्कार भेटयलो. शेतकी मळावेल्या ताच्या देखदेण्या वावराक लागून पाटीलाक पद्मश्री फावो जाला. ताणें सुमार 125 मायज फूट तळपाक बोगदो मारून आपल्या कुळागराक उदक हाडला. पाटील पुरायपणान नैसर्गिक शेती करता. दोंगरावेल्यान उदक हाडून कुळागर उबे करपी तो किमयागार. शेतकी मळावेल्या अशा वावराक लागून ताका आनीकूय पुरस्कार फावो जाल्यात. गोंयाक वेडिंग डेस्टिनेशन म्हूण प्रमोट केल्यार ट्युरिस्टांचो आंकडो वाडूं येता. TTAGचो सरकाराच्या प्रस्तावाक येवकार. TTAGचो अध्यक्ष जॅक सुकीजा उलयलो. सावंड प्रूफ सुवातांचेर लावडस्पिकरांची वेळेची मर्यादा रातच्या 10 वरां उपरांत वाडोवपा विशीं विचार चल्ला म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. ह्या प्रस्तावाकूय TTAGचो येवकार. TTAG welcomes the recent statement made by the Honorable CM of Goa, Dr. Pramod Sawant, on trying to find a solution to extend
weddings and events beyond 10 p.m. in non-residential areas. MICE, that is meetings, events, conferences and incentives, as well as weddings, constitute the fastest growing segment of the travel and tourism industry in Goa right now. An event organizer today has to get NOCs from fire, PWD, electricity, CRZ, the local authority, tourism, before he then applies to the collector to get his final permission. When he applies to the collector, he has to submit a further 6 to 8 documents, NOCs, affidavits before he gets the final go-ahead. We would request the Honorable CM to try and move all these permissions to an app, as is done with shooting for film locations, and wherein the submission is made to ASG on an app. There are various copyright agencies which charge exorbitant, arbitrary fees to play the songs or music copyrighted to them. We would request the Chief Minister to analyze whether these copyright. We would request the Chief Minister and the Home Department to analyze whether these agencies have any local standing, and if they do, to have a common and reasonable rate structure. In case the Honorable CM is able to find a solution to these issues, it will help a long way in promoting Goa as a wedding destination and add to our GDP, employment and tax collection. Thanks. प्रधानमंत्र्याच्या सल्लागार मंडळान जाहीर केल्ल्या रिपोर्टा प्रमाण हिंदूंची लोकसंख्या फाटल्या 65 वर्सांत देंवल्या. अल्पसंख्यांकांची वाडटा. 1950 ते 2015 मेरेन हिंदू लोकसंख्या 7.8% देंवली. मुस्लिमांची 43.15% वाडली. क्रिस्तांव 5.38% वाडली. शीख 6.58% वाडले. मुस्लिम चड. बीजेपी म्हणटा काँग्रेसीच्या वोट बँक धोरणाचो परिणाम. एअर इंडिया एक्सप्रेसाचो स्टाफ सामुहीक दुयेंत रजेर. 150 फ्लायटी रद्द. 30 कॅबिन क्रू कर्मचाऱ्यांक काडून उडयले. 300 मायज कर्मचाऱ्यांनी अकस्मात सीक लीव घाली. श्रम आयुक्ता वरवीं सरकारान मध्यस्थी सुरू केल्या. 30 जाणांक काडल्यात. आनीकूय कांय जाणांचेर कारवाय जावं येता. कर्मचारी कंपनीचे नवे धोरणाचेर फुर्योज. संवसारीक तापमान वाडत आसा. सेगीत 11वो म्हयनो. एप्रील 2024 आतां मेरेनचो वर्स 1940 सावन सगळ्यांत चड कालोराचो. मे 2023 ते एप्रील 2024 मेरेनचो काळ 1850 ते 1900च्या काळा परस कालोराचो. कोळसो आनी पेट्रोलियम इंधन उद्देग चड जाळटाले तेन्नाची परिस्थिती. तापमान वाड, अवेळी पावस, कालोराचे ल्हार, हुंवार, दुश्काळ आनी रानां जळपाची अरिश्टां वाडली. सेगीत 11व्या म्हयन्यांत ग्लोबल लेवलाचेर गरमी ही वाडटा. एप्रील 2024 हो आतां मेरेनचो सगळ्यांत गरम म्हयनो म्हणून सायंटिस्ट सांगता. असलोच गरमीचो काळ हो 1850 ते 1900च्या मदीं आसलो आनी तेज्या उपरांत अशीच गरमी मे 2023 ते एप्रील 2024च्या मदीं रिकॉर्ड जाल्या. टेम्परेचर वाडप, अवकाळी पावस पडप, हीट वेव्स आनी रानांत सुकी झाडां जळपाचें प्रमाण सध्या वाडयता. ग्लोबल लेवलाचेर गरमीचो टेम्परेचर हो वाडयत आसा आनी तशेंच गोव्यानूय गरमीचो तापमान हो सध्या वाडटा. मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान गोव्यान हीट वेव्सचे एक प्रेडिक्शन दिला आनी फुडले 5 दीस हे हीट वेव्स आसपाचे चान्सेस आसा. मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान अशेंय सांगलां की सकाळी 11 ते दनपारच्या 3च्या टायमार गरमीचो आनी हीट वेव्सचे चान्सेस हे चड आसतले. ह्या टायमा भितर जे सिनियर सिटीजन्स आसा और भुरगे हेंच्यांनी भायर वचपाचें अवॉयड करप. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. धारगळे शिरगाळ एका घरान IPL मॅचींचेर सट्टो चलोवपी 2 जाणांक क्रायम ब्रांचीन धरले. धरल्यात ते प्रतीक कोरात आनी मिहीर परमार, दोगूय गुजराती. तांचे कडच्यान 1.5 लाखाचे इलेक्ट्रॉनिक सामान क्रायम ब्रांचीन जप्त केला. तपास चल्ला. नमस्कार. सध्या IPL क्रिकेट मॅची सुरू आसात. शिरगाळ, धारगळ, पेडणे हांगा क्रायम ब्रांचीन एका घरान चलपी IPL क्रिकेट बॅटिंगचे पर्दाफाश करून तांच्यांनी 2 अटक केल्ले आसात. हे जे 2 अटक केल्ले आसात ते दोगूय आसात गुजरात हांगातले आनी सट्टेबाजीतले जे वस्तू जांकां मेळ्ळेले आसात क्रायम ब्रांचीक ते सुमार 1.5 लाखाचे आसात. आनी फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा
करीत आसात प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल मालगीमनी. 3 तारखेसावन सुरू जाल्ल्या भाऊ बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी सर्तींत FC गोवाक मोठे येस. ग्रुप बी सर्तींत FC गोवान डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबा आड 2-0 गोलान जैत जोडले. आयज धुळेर ग्राउंडार जाल्ले गेमीन FC गोवाचे जैत. Wellington to the number 17, Aditya. Aditya goes forward. He's a good chance to chase, and they've got their goal. FC Goa have heard. Now ball is it forward. Get the ball reached to his defensive partner. This might be an opportunity. Oh, that was so close. Have got the ball back, but he's closed down by 4 Tempo players. Still manages to get past all 4 of them. This might be another opportunity for FC Goa, but the cross by Bryson onto the left-hand side. Akash, the goal scorer, once again for FC Goa. This might be another opportunity for FC Goa, but eventually it is put out by the defense side. Will Akash get it first? Yes, he can. Enters the 18-yard box. Gets past his man. Has a chance here. Oh! First half. And they are the better team. They have the result to show for it as well. They've got their first goal. But here, Dempo are on the attack. Oh, that was number 6. Tackles it to the number 19. It's a great shot, but Bob Jackson will not good in exploiting those flanks for this Dempo side. He shoots inside. It is parried away by Myrick when they enter the 18-yard box. But here, FC Goa once again on the attack. This time it's a great ball forward. He has a chance for himself, but he hits straight in the hands of Myrick. Good ball forward. This might be another opportunity for Tempo, but Bob Jackson, he couldn't get past the FC Goa pair of legs. Manages to stay on track. Post. It's still in the 18-yard box. It was an opportunity, and FC Goa have scored their second. FC Goa have got their second. It's the number 27. Dempo might have an opportunity here. It is on the far side. He has entered the 18-yard box. Delivers a cross inside the header. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.